मोगाचेनो कार्मेल किरण कार्याक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत करता. आज भगवंत मरिया सग्रारियोचे स्मरण करता. थोडो वेळ तिचे विशयंत आमी जाणा जावया. 1881 जानेवारीच्या 8 तारखेर मरिया सग्रारियोचे जल्म स्पेनान जाले. तिचो बापूय रिकार्डो मोरागस आणि आवय इजाबेल कांटेरेरो. पविस्नाना वेळार तिका एल्विरा म्हणलें नांव दिलें. एल्विराचो बापूय वखदां तयार करून विकचो फार्मासिस्ट जावन आसलो. एल्विरा 5 वर्सांची आसतना तिच्या बापायक रयाळ घराण्याचो फार्मासिस्ट जावन नमी हारलो. ह्या वरवीं प्रेरीत जाल्ली एल्विरा बापायच्या पावलांनी चलून वखदां तयार करच्या विशयांत वंसल्यार शिकपाक पावली. तशेंच स्पेनांत प्रथम स्त्री फार्मासिस्ट जावन नांवाडली. इतलें नांवाडीक जाल्यार 1915 आपल्या 30 आनी 4 वर्सां प्रायर कार्मेलीत भितरल्या माद्रेच्या कोवेंतांत ती रिगली. सालोवेस गणजाकाची मरिया सग्रारियो म्हणलें नांव तिणें घेतलें. कोवेंता भितरी सबार संगतींनी तिची तालेतां प्रकाशली. तिचे शेगून जानवाय आनी तिचे ध्यान करचे जिविताचे रीत पळोवन हेरां सिस्टरां तिचे ते आकर्शीत जालीं. 1920 तिने तिच्यो निमाण्यो आंगोणी केल्यो. उपरांत 7 वर्सांनी ती त्या कोवेंताची वडील जावन नमी जाली. उपरांत ती 9वे सेमिस्टर जाली. आपल्या नविसा लागीं आपणाक मारतीर मरोंक आसची आशा ती केदाळय विसरताली. 1936 परत ती कोवेंताची वडील जावन नमी जाली. ह्याच वर्सा स्पेनांत आंतरीक क्रांती सुरू जाली. क्रिस्तांवां विरोध हिंसा सुरू जाली. त्याच जुलयाच्या 20 तारखेर एका पंगडान कोवेंतावयर धाड घाली. ह्या वेळार सहसिस्टरांक सुरक्षीत वरच्यान ती यशस्वी जाली. इतल्या आकांताच्या वेळारी ती देवा शांत समाधाने देवाच्या कुशेक उक्ती आसली आनी हेरां सिस्टरांक राखून व्हरूंक आपूण जावन मरोंक तयार आसली. थोडेच दिसांनी ती रावून आसल्या कोवेंतावयर धाड घाली आनी तिका कैद केलें. ह्या वेळार कोवेंता भितर कितेंच मोलादीक वस्तू मेळनातल्या वेळार तिचे लागीं हेरां सिस्टरां विशयांत जायतीं सवालां विचारलीं जाल्यार तिणें तोंड उक्तें केलें ना. हाचो परिणाम जावन मरियेक कुडियात्म्या समेत सर्गार घेतल्या फेस्ता दिसा म्हणजे ऑगस्टाच्या 15 तारखेर तिका गुळो घालून जीवशी मारलो. 1997 पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान तिका मारतीर आनी भाग्यवंत म्हूण पसारलें. भाग्यवंत मरिया सग्रारियोन भोव यशस्वी काम आनी नांव जोडचे अवकाश सोडून भितरली माद्र जावन सर्गराजा पासत आपणाकच संपूर्ण करसिलें. सोमयान तिका मार्तिराचो मुकुट दिलो. तो तिणें आपल्या भावार्था खातीर आनी हेरां सिस्टरां खातीर खुशयेन स्विकार केलो. आज तिचें स्मरण आमी करतना ल्हान ल्हान रितींनी सोम्याची खुशी समजून ती पाळूंक प्रयत्न करया. भगवंत मरिया सग्रारियो आमा पासो विनंती कर. ह्या नियाळान भाग घेतल्या तुमकां सोमेस्तान देव बरें करूं. कार्मेल किरण उतरांचे ऊब तशेंच तत्वाचें दाप आनी हें आयच्या कार्य पळोवंक जमलेल्या विक्षकांनो, दर्शकांनो, मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मातेव अध्याय 11 वड 20 आनी 5 म्हणटा, बापा सर्गा आनी संवसाराच्या धन्या,
जाणट्या आनी बुदवंतांवन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्याक तुका अर्घां दिता. वै बापा, तुका तशें करूंक बरें दिसलें. जेजून सांगलेलीं ही उतरां जावन आसात देवाक अर्घां दिवन. आनी आज खंडीत जावन कार्मेल किरण हे कार्यक्रम पळोवंक देवाच्या उतराची ऊब सोडोवंक आमी हांगासर आसा. आनी आज ल्हान भुरग्यांचें जतन भावार्थाचें जबाबदारी कुटुंबाच्या हर एका वडिलाचे ह्या तत्वाचेर थोडो धाव घालूंक आमी तयार आसा. तर ह्या वेळार देवाच्या उतराची ऊब सोडोवया. ह्या विशीं देवाचें उतर कितें सांगता म्हणून आमी एक घडी बरोव आयकुया. समाते वापरप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरन मागचे खातीर लोकान तांकां जेजू सरशीं हाडलीं. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेस्टायलें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा. तांकां आडय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज तसल्याच्यान ससई. उपरांत तांचेर हात दवरन तो थंयसो फुडें गेलो. मोगाचेनो, हांव गोंयांत आसतना आमकां कॉवेंतांत हर एक दीस एका याजकाक लोकांच्या गरजे खातीर मेळोवंक आमच्या कॉवेंताच्या पार्लरांत ऑफिसांत बसोवंक आसता. आनी आमी बसोवन थंयसर सेवा दिता. जावंक पुरो लोक कुमसाराक येता, जावंक पुरो लोक आप्त सलाह विचारूंक कावन्सलिंगाक येता, जावंक पुरो लोक भुरग्यांचेर वांजेल रजार करूंक येता, आपणाच्यो गाडयो वाहनां बेंजार करूंक येता. तशेंच विविध गरजा खातीर लोक येतना तांच्या गरजांक मेळचे खातीर आमकां हर एका याजकाक एक दीस नमियरलेलो जावन आसा. आनी तो दीस सोनवार, तो दीस म्हाका नमियरलेलो. आनी हांव म्हज्या ऑफिसांत बसून आसलेलो. थंयसर एकलो व्यक्ती म्हजे थंय येता आनी म्हणटा, फादर, हांगा कोण बरें सलाह दिता, आप्त सलाह म्हळ्यार कावन्सलिंग करता. म्हाका एका भुरग्याक कावन्सलिंग हाडी जाय म्हणून. आनी हांवें चिंतलें, सांगलें ताका, खंयचोय याजक हांगासर कावन्सलिंग करता. कोण जाय जाय तुमकां सांगा, खंयच्या दिसा तुमी येतात तें सांगा. पयलें तुमचें अपॉयंटमेंट काडून घेया आनी तोच याजक तुमकां मेळटलो, जो कोण याजक तुमी आशेतात. ताका ती म्हणाली, तो म्हणालो, ना फादर, तुमीच करा. जायत तुमच्या कशा प्रकार हांवच त्या भुरग्याक थोडी सलाह मागयता आनी उलयता त्या भुरग्या लागीं. सांगलें बरी, त्या भुरग्याचें कितें प्रॉब्लेम काय तुमी ताचो डॅडी गी म्हणून विचारलें हांवें. आनी तो म्हणालो, हांव ताचो भुरग्याचो डॅडी न्ही म्हणून. आनी हें म्हज्या मोतीक इल्लेशें गडबडी हाडून आयली, म्हाका तकली कन्फ्यूज केलें. पयलें तांणी कावन्सिलिंगा हेजें आसलें, चडावत आमी विचारन वयचें कावन्सिलींग. पूण दुसऱ्याक आयला, ल्हान भुरग्यांक हाडल्या, भुरग्याच्या नांवान सांगून आयला. पयलें कन्फ्युजन म्हाका तें आसलेलें. दुसरें जावन कन्फ्युजन ताचें भुरगें न्ही, दुसऱ्याच्या भुरग्या खातीर. त्या देखून विचारलें, तरी तूं कोण म्हणून. आनी तो म्हणलो, फादर, आमी एक समाज सेवाक. म्हज्या मोतीर सवालांची पट्टीत उसळ्ळी. तूं समाज सेवा, दुसऱ्यांच्या भुरग्यांक कावन्सलिंग करूं येता, तर तुका आनी त्या कुटुंबाक कितें संबंद? असलीं सवालां सैमीक तरान आमच्या मोतीन येवचींच म्हज्या तकलेर आयली. तरी पूण विचारनासतना हांवें विचारलें, कितें प्रॉब्लेम म्हणून. प्रॉब्लेम कांय ना फादर, भुरगें आवयन सांगलेलें आयकना म्हणून. जाय तर येयात तुमी, फाल्यां येयात. आनी हांवें तांचो वेळ घडी दिलो. ताच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा आवय आनी भुरगें म्हजे लागीं आयलीं. हांव तांचे लागीं उलयतना, प्रॉब्लेम करतना म्हाका कळ्ळें की ती आवय वेगळाचार जावन आसली, डिवोर्स्ड. त्या देखून कुटुंबाचो हर एक भार तिचेर आसलेलो. तिणें जोडी जाय आसलेलें, तिणें कामावेचें आसलेलें. आनी तितलें मात्र न्ही, हर एका गरजांनी ती पावतली. भुरग्या खातीर आपणाची जीवच दिताली. पूण भुरग्या खातीर तिका वेळ नासतलो. तें एक गरजेचें आमी उडास करचें. भुरग्यां खातीर वेळ तिका नासतलो. ती हर एक संगती भुरग्याक दिजय म्हणून आशिल्ली, भुरग्याक दिजय म्हणून जोडटली, पूण भुरग्या संगी नासलेली.
ती भुरग्यांक काणून इस्कॉलाक सोडटली आनी शेजारची भुरग्यांक इस्कॉला आपणाच्या भुरग्यांक फाटी हाडटाना ह्या भुरग्याकी चरक्याकी फाटी हाडटली आनी फाटी हाडून त्या घरान दवरतली आनी त्या घरान तुमकां गुर्त आसा थंयसर आनी एकलो एक राच्यो न्ही 1 वर्सां व्हड आहलो तो भुरगो आसलो आनी ह्यो धाकटो भुरगो इसो भुरगो त्या भुरग्यान सांगलें सगळें आयकतलो मतीन सगळें आयकतलो आनी घरा येवन जें कितें ताणें सांगलां तें करतलो आवय पयलेंच कामांतोन लेट येता तिच्या घरच्या कामांनी पडटा आनी इल्लोसो वेळ भुरग्याक दितना भुरगो फकत तिणें सांगलें आयकना त्या भुरग्यान व्हड्या भुरग्यान सांगलेलें आयकुंचें आसलें आनी हें तिका मस्त प्रॉब्लेम म्हणून दिसलें त्या देखून आमचे लेगीत सलाह विचारूंक घेतना ती म्हणाली फादर ह्या भुरग्या पासत मागा भुरग्याक वांजल रजर करा म्हणून आनी म्हाका एक घडयेक मस्त राग आयलो सांगून ह्या भुरग्याक वांजल रजर जायगी वा तुका वांजल रजर जायचे तुमच्या खातीर मागाचे गे म्हणून कित्याक भुरगीं जावन आसात आमचें दायज भुरगीं जावन आसात आमची आस्त देवान दिल्लें वर्तें देणें आनी आमी कितलेंय कश्टान आसूं न्ही पूण आमच्या भुरग्यांक फावो तो वेळ आमी दिजयस तांचें निर्मळ मन जावन आसा तांचें उक्तें मन जावन आसा ती जर तर आमी तांचे लागीं चड आनी चड वेळ खर्चिना तांच्या सवालाक आमी जबाब दिना तर कितेंच ती आमच्या तावन काण घेनात तांच्या मतीन मस्त सवालां आसतात ती खंय तावन घेतात जबाब तो चेडो इल्लोसो व्हडलो चेडो ताका गुत्त आसलेलें तो हाका सांगतलो आनी हाका ह्या भुरग्याक त्या चेड्यान सांगलें तो सगळो संवसार पावनान बेडीनो पळया भुरग्याचें ल्हान मत पूण आमी कितें चिंतता ह्या भुरग्याक कावन्सिलींग जाय असलें आनी एक घडीत हांव तुमकां सांगता एक दीस ब्रेस्ताराचें नव्यान जाल्या उपरांत हांव मिसाचो हांव भायर आयलो भायर उलयता आसतना एक वळखीचें कुटुंब मेळ्ळें म्हाका आनी कुटुंब ती भुरग्यां काणून आसलेली ल्हानशा आनी मस्त संतोशान ती आसलेली तांच्या संतोशाक खंडीत थड आनी घड नातलेली आनी हांवें विचारलें ह्या दिसांनी मस्त संतोश बरें दिसता तें कितें जालें तुमकां आनी म्हणलें फादर तुमकां कळीत ना 14 वर्सां आमकां भुरगें नातलें फादर आनी आज आमकां भुरगें मेळ्ळां भावनान भयणीनो पळया तांच्या संतोशाक घडच ना तितलें वर्तें संतोश तांकां मेळ्ळें कित्याक तांचें काळीज तांचें दिर्वें तें भुरगें जावन आसलें त्या देखून तांचें सगळें काळीज त्या भुरग्याचेर आसलें आनी ते भुरगे तांच्या हातांत येताना घे कितलो संतोश व्हरतो संतोश तांकां भावनान भयणीनो भुरगीं म्हणटाना आमकांय संतोश आनी असली घडिता आमच्या जिवितांत जावंक पुरो वा आमी पळोवंक पुरो खंडीत जावन भुरगीं आमच्या घरा आसतना संतोश कित्याक आमी त्या भुरग्यां सांगात रावोंक आशेता त्या भुरग्यां सांगात वेळ करसूंक आशेता त्या भुरग्यां सांगात खेळोंक आशेता हाच्या मुखांतर आमचे काळीज आनी मन दादोशी करूंक आशेता जर तर एकलो रागिश्ट मनीस मुखार येवन रावल्यार एका भुरग्याक पळयतच ताचें राग नितळ जावन वता जर तर एका म्हळ्यार मनशाचें मन चंचल जावन ताचें मन कश्टांत आनी दुखांत आसल्यार त्या भुरग्या पळयतच मम्मी या डॅडी म्हणून एक शब्द सांगल्या फुडलेंच हाका तकलेंत आसलेलो सगळो खुरीस देंवोन वेता एकच फावटी तांकां कितें रिफ्रेश जाल्ल्या बरी जाता रिन्यू जाल्ल्या बरी जाता काळजाचें गुंडायत सोड बोगणां घेवन निराशी जावन बसून आसतना एका भुरग्यान येवन आमच्या मुखार ते एक स्मायल दितना सगळें आमचें काळीज कडवळटा आनी त्या स्मायलाक उदाक जावन वता आनी आमी परत रिज्युवेनेटेड जाता तर भावना आनी भयणीनो भुरगीं कितलें संतोश आमकां दितात दादोसकाय दितात आनी चड दीस ना 15च दीस आसात सप्टेंबराच्या पयल्या हप्त्यान 9 सुरू जाता म्हज्या एक्सपिरियन्सा प्रकार म्हज्या अनुभवा प्रकार कार्मेलगुड्यार जायतीं भुरगीं मरयेक फुलां दिवन मान करून घेतात आनी मान करून घेतना आमकां उरतो संतोश कित्याक आमी सगळे ब्रादर्स त्या भुरग्यां खातीर राखून रावता ती भुरगीं घेदाळे येता म्हणून कित्याक त्या दीस त्या हप्त्यांत तांचे संगी जाय पुरतो आमचो वेळ करसूंक शकता जर तर आमी तो वेळ चुकलो जाल्यार कितेंय चुकल्या बरें बगता त्या देखून तांचे खातीर आमी राखता कितलें बरें करून लायन करून ती बेतात मरियमायच्या ग्रोट्टो लागीं तांकां फुलां दितात आनी तांकां आमी लायनीर रावयता
मागीर फुलां उडयतात नेमती भुरगीं कितल्या बऱ्या तरेन उर्बेन करतात. येदोळ पर्यान आमी तांकां पळयनातले भुरगीं त्या दीस रास जातात, त्या हफ्त्यांत रास जातात आनी आमचो संतोश दडतो. तुमकां कळीत आसा थोडीं भुरगीं इल्लेशे शाय नेचराची, स्लो उलोवंक इल्लेशे, पूण थोडीं भुरगीं क्विक बेगीनच सगळ्यांचे इश्टागात करतात, सगळ्यांनी वचून उलयतात. आनी आमकां ब्रादर्सांक मीस जाल्या उपरांत स्वीट्स दितना भुरग्यां लागीं वचून उलोवचें म्हळ्यार एक उर्बा. त्या देखूनच आमी वेता स्वीट्स काडून आनी ल्हव इश्टागात करूंक पळयता. 2 दीस कश्ट जातात, पूण तिसऱ्या दिसा भुरगीं आमच्या लागीं येतात, उलयतात. आनी पळया भावनान भयणीनो, कितलो धादोसकाय आमकां भोगता, कितलो संतोश आमकां भोगता. आमी आयताराचे फिरगजीक वेताना प्रत्येक जावन भुरग्यांचे मीस खंडीत खंयसर आसल्यार सुखाना, कित्याक आमकां व्हरतो धादोसकाय त्या भुरग्यांच्या मिसांत आसा. पळया कितलीं बरीं करून तीं भुरगीं वाचपां वाचतात. थोडे फावटी आमी चिंतां त्या वडिलां वरणी, वडिलाच्या मिसा वरणी, वडिलांनी वाचपा वरणी तीं बरीं वाचतात, तितली नेणटी काय तीं वाचतात. तितल्या मात्र न्ही तांणी लायन करून येवन काणिके वेचे म्हणी पळय जाय. जर तर एका भुरग्यां सुकोन पडलें तर तेन्नाच आनी एक भुरग्यान कुमकेक येवचें. आनी हें आमच्या वडिलांच्या मिसान तें जावचेंच ना म्हणून चिंता. इतलें भुरग्यांचें बरेंपण आनी तितलें मात्र न्ही तांकां आमी देवाच्या उतराचें नियाळ करतना तांच्या लागीं सवाल घालून उलयतना कितलें बरें जाता. कितलेशे भुरगे हात वयर घालतात, आळे हांव आसा म्हणून, आनी जबाब दितात. तांकां एक ल्हानशें गिफ्ट दिल्यार पुरो, पूण तीं संतुश्ट जातात. तांचें एक पार्टिसिपेशन इतलें बरें जाता म्हळ्यार आमकांच आनकी चड आनी चड तांचे खातीर मिसां भेटवया, तांचे खातीर वावर करया म्हणून भोगता. आनी हें हांगासर मात्र रावना. मीस जाल्या उपरांत भुरगीं लायनीर येतात देवाचें बेसांव मागोवंक. आनी बेसांव मागतेच भायर येताच आमी 2 शब्द उलयल्यार ती रावतात. 1 हप्तो 2 हप्तो कश्ट जावंक पुरो, पूण तिसऱ्या हप्त्या आमी हेजें म्हणून आमच्या खातीर तीं भुरगीं राखून रावतात. कित्याक तांचो वेळ आमच्या लेगीत खर्सूंकच बरें. पळया कॅम्पां जाताना भुरग्यांची कॅम्पां जाताना कितलो संतोश आमकां. आमी भुरग्यां बरीं, ल्हानशा भुरग्यां बरीं आमी भुरगीं जाता, तांचे बरीं धांवता. ती आमकां बसोंक एक घडी बसोंक सोडिनात. थकल्या म्हणून जाल्यार त्या भुरग्यांची एनर्जी, भुरग्यांचे आसक्त पळोवन आमकां परत भुरग्यां बरीं करून आमी परत तांचे संगी धांवूंक शकता. त्या देखून भुरगीं केदाळय एक देणी जावन आसा, भुरगीं संतोश जावन आसात. त्या देखून किर्तनगार 120 आनी 7 वळ 3 थंयसर म्हणटा, भुरगीं देवान फावो केल्ली देणी. आनी प्रॉवर्ब्स म्हणण्यो हातूंत अध्याय 17 वळ 6 म्हणटा, नात्रां म्हाताऱ्यांचो मुकुट जावन आसा. त्या देखून सुभावनान भयण कुटुंबांत भुरगीं आसचें म्हळ्यार व्हड बेसांव म्हणटा आमी. पूण आजकाल कितें जालां, आमचें चड आनी चड चिंतप वावराशी गेलां. खाजर जावन थोड्या दिसांनीच विचारल्यार, खाजर जाल्ल्या तरणाट्या लागीं विचारल्यार ती म्हणटात, फादर आतां कांय प्लॅन करूं ना, आतां फस्ट आमी चिंतलां आमच्या कामांत चड आनी चड मन करूंक, आनी पयलें म्हाका काम करूंक जाय, मागीर थोड्या वर्सां उपरांत भुरग्यांचें आमी चिंता. फादर हें जालां, आमकां कळना त्या भुरग्याचें दादोसकाय कितलें तें आसा म्हणून. आनी मागीर आमी सुरसुरता वेळ जालो आनी लेट जालो म्हणून. आमी पळया, जर तर आमकां भुरग्यांचो अनुभव कितलो जाय म्हणून कळी जाय, तर तांचें वॅल्यू कितलें आसा म्हणून कळी जाय, तर भुरग्यांतल्या एका जण्या लागीं विचारा, कितली पश्चाताप ती पावतात, कितले रडतात ती. तांच्या लागीं विचारतना आमकां कळटा कशें जिवीत म्हणून. तर भावनो आनी भयणीनो, आमी भुरग्यां विशयान नियाळ करतना देवाचें उतर आमकां कितें मेळ्ळें म्हणून एकडी बरं आमी पळोवया. आनी तातूंत कितें आमकां प्रेरीत जाता म्हणून आतां आमी आयकुया. पयलें जावन आयच्या वाचपांत पयलें उतर आमी आयकलें, भुरग्यांक जेजू सरशी हाडली. भुरग्यांक जेजू सरशी हाडली. कोणा सरशी? जेजू सरशी. न्हय दुसऱ्या कडेन, न्हय वडिलां सरशी वा स्ट्रेंजर अपरिचिता कडेन वचोना, पूण जेजू सरशी हाडली. आनी कित्या खातीर हाडलें? तांच्या वयर हात धरून मागचे खातीर. भोव बरी संवय जावन आसा. आमी भुरग्यांक ह्या जागाक धर्मीक भाव भयणीक पळयतना भुरग्यांक पयलें धाडटा, वसा बेसांव मागा म्हणून. कित्याक? भुरग्यांचें बेसांव गरजेचें म्हणून. हें आमी केन्नाच चुकयना. आनी भुरग्यांक देवाळाक समर्पण दिवचें व्हड तें रीत जावन आसा.
जेजू की आपणाच्या आवय बापयनी देवाळांत देव तेंपलांत वचून भेटयलें, जेरुसलेमाच्या तेंपलांत भेटयलें. लुकाच्या वांचलांत अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 2 तावन 40 म्हणसर त्या वळयेंत आमकां आयकोंक मेळटा. जेरुसलेमाच्या देव तेंपलांत जेजूक वर्ण मरी आनी जुजे भेटयतात. आनी निर्गमन ग्रंथ थंयसर तांकां कितें नियम म्हणून सांगता. पयलें जावन प्रथम जल्मल्लो हर एकलो भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय, नातल्यार एक जड कोवडे वा 2 पारवे पिलां ती बलिदान जावन भेटयचें. तेंच इजय. आनी आज आमी पवित्र स्नान घेतना भुरग्यांक आमी देव तेंपलांत भेटयता. आनी भेटयतना कितें म्हणटा, कितें करता, ओदर मोदन वचून ताणें दुसऱ्यांक काणीक दिवन त्या भुरग्याक पाटयेन लावन हाडटा. त्या देखून आमची भुरगीं देवाच्या आश्रयांत वाडा जाय. गवळी बाप तुमच्या फिरगजेनी गवळीक भेटेक येतना सांगता, तुमची भुरगीं इगर्जेक येवं दी, इगर्जेच्या आश्रयाखाल वाडोवन दी, कित्याक ती भुरगीं इगर्जेची जावन आसात. त्या देखून आमकां 3 जबाबदारी आसा भावनांनी भयणीनो, 3 जबाबदारी. पयलें जावन भुरग्याचें भावार्थ दिवचो, फेथ फॉर्मेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेथ फॉर्मेशन. द्वितीनियम पुस्तक म्हणटा अध्याय 6 वाक्य 4 ते 7 पर्यंत, आयक इस्रायला, सर्वेस्भर तुजो एकलोच देव, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन तुज्या देवाचो मोग कर. तुज्या भुरग्यांक तें परत परत सांग. तूं घरा आसतना, बसून आसतना, तुज्या वाटेर चलोवन वेतना, तूं न्हिदतना आनी उसारतना तें तुमकां सांग. पळया, भुरग्यांक हर एका घडये देवाचो मोग करूंक शिकय. इगर्जेक धाडा आनी इगर्ज तर याजाक आनी धर्म भयणी शिकयतात. इतलें मात्र न्ही, आमी बरें इस्कालाक धाडटा, कित्याक बरीं भुरगीं जायचीं म्हणून. हें पयलें जावन आसा. दुसरें जावन बरें शिक्षण दिवचें जबाबदारी. आमी वेल बिईंग ऑफ द स्पाउजस म्हणून पयले नेचर ऑफ द मॅरेज, काजाराचें पयलें सैम म्हणून सांगता. दुसरें जावन आसा भुरग्यांचें बरेंपण पळोवचें. त्या देखून भुरग्यांक आमी बरें शिक्षण दिवचें. त्या देखून शिक्षण दिवंक आमी खंयचे इस्काल आमी सिनाव, पण आमच्या भुरग्यांक बरें इस्काल विस्ताव, आमच्या फिरगजेचें इस्कॉल विस्ताव, आनी हाचे मुखांतर भुरग्यांनी वचून तें बरें करणं शिका जाय म्हणून. तर बापान भयणीनो, इतलें बरें आमी भुरग्यांक दितना आमची जबाबदारी वडिलांची जावन आसा, तांचें भावार्थाचें, तशेंच तांच्या शिकपाचें तें जबाबदारी खाणगोवचें. दुसरें जावन भावनान भयणी आमी पळोवच्या वांजलांत शीस बेश्टयतात. शीस जावंक पोले जेजू लागीं हाडटना अडकळी. आमी तशेंच अडकळी जाता. कित्याक जावंक पुरो आमी भुरग्यांक तें जाकोवची बेपरवा. आमी आमची मिनिस्ट्री सगळे आमी वडिलां तें करता, पूण भुरग्यां तें आमी कितलें आत्मिकता पळयत म्हणून आमी तांची आध्यात्मिकता वाडोवचें तें पळयना. आमी आध्यात्मिकता तांची वाडोवंक पळयचें आनी हाचे मुखांतर चड आनी चड भुरग्यांक लागीं हाडूंक पळयचें. पण हाचे विरोध आमी कितें जाता, तीं भुरगीं ती रडटात, ते उपाद्र करतात, तांचे सांगता कोणें तांकां कंट्रोल करचें म्हणून आमी कश्टान पळोवन तांकां पयसांनी पयस दवरता, शिसां बरीं. पूण जेजून कितें केलें, शिसांक बेश्टयलें आनी म्हळें तुमी अडकळी काडा, ती म्हजे सरशी येवं दी. तर भावनांनी भयणीनो, आमचें बॅड एग्जाम्पल, आमचें वायट उदाहरण तो पयस सरया आनी भुरग्यांक चड आनी चड लागीं हाडया. आनी अखेरेक जावन जेजून कितें केलें, तांकां आशिर्वादीत केलें. तर आमच्या भुरग्यांक चड आनी चड बेसांवांनी दवरूं म्हणून आमी मागचें जावन आसा. तर भावनांनी भयणीनो, आज आमी आमच्या भुरग्यांतय आमचें सगळें एनर्जी इन्वेस्ट करया. हें इन्वेस्टमेंट आमी घरा करता. फाल्यां वादळ आयल्यार हें घर पडटा, पूण तें घर आमी सर्गींच्या राजाक व्हरूंक शकना. तें शाश्वत न्ही. आमी नवें कार काडून घेवंक पुरो, आमी त्या कारांत इन्वेस्टमेंट करूंक पुरो, पूण तें कार आमकां सर्गींच्या राजा ट्रान्सफर जावन व्हरूंक जायना. सासणाच्या जिविता व्हरूंक जायना. जावंक पुरो आमी नवें उस्तुराक आनी पुरो इन्वेस्ट करता. भावनान भयणीनो, हे सर्ग राजाक व्हरूंक जायना. पूण आमच्या भुरग्यां थंय आमचें सगळें सकत दवरया, सगळें काळीज आनी मोन तांचे थंय धरया, तांकां बरें करून पळोवया, तांच्या भावार्थान सोडोवया. कित्याक तांच्या मुखांतर आमी सर्गींच्या राजाक वचूंक शकता. कित्याक सर्गींचें राज जावन आसा तांचे बरी. तर भावानो आनी भयणीनो, जेजून तांकां आशिर्वादीत केलें. तर आमी भुरग्यांक सदांच इगर्जेक व्हरया, ताच्या सवळेंत आमच्या भुरग्यांक वाडोवंक सोडया. इगर्जेच्या हर एक वावरांत मेतेर जावंक तांकां दिवया, उर्बेवंत करया. आनी हेंच देवाचें उतर आमकां सांगता. तर कार्मेल किराणांत हें नियाळ समजोवच्या
तुमकां सोमेस्तानो तुमच्या भुरग्यांक मानान पळया, घनान पळया, भुरग्यांक केदांच जोर करिनाकात, वायट एग्जाम्पल दिनाकात, बगार तांकां मोगान मैपासान तुमचे सांगाता तांचे ते इन्वेस्ट करा, सर्गींचे राज तुमचे जातले. आमेन.